तुमकां सगल्यांक सदांचे भाशेन मोगाचे उनोनीत येवकार. आज तुमच्या फुड्यान हाडटा एक असली पर्सनॅलिटी जाका आख्ख्या शास्त्रीन कोण वळखना म्हटलेलो कोणूच ना. So audience, please put your hands together and welcome the present convener of the Shadow Council of Margao, Mr. Savio Coutinho. Hi Savio. Hi. How are you? I'm very fine. Welcome to Pickle Digger Chat Show. Thanks for it. Okay, say hi to your public. Hello everybody. Sharon bhai. Yeah. आज हांव ह्या दिसा हांगा तुजे बरोबर ह्या तुज्या Pickle Digger Chat Show. पिकल चॅट कोण पिकल जातलो आनी म्हजे पिकल जातले जाल्यार थँक्यू. Welcome. So Savio बाब, तुका पयले सुवातेर हांव कोण म्हणून उलो मारून समाजसेवक वो राजकारणी? दोन्ही म्हणल्यार हरकत ना. समाज सेवा तरी आमी करतातच हय. आणि राजकारण म्हणल्यार आमी ऑलरेडी खंय ना जाल्यार खंय एसोसिएटेड आसा Okay. पॉलिटिक्सा मध्ये. Okay. सो राजकारणी म्हणल्यार हरकत ना. ओके. साव्यो बाब, तुमची आमची वळख जायत्या वर्सांची. यू नो दॅट नो. जितली हांव तुका वळखता तूं एक थोंड मनीस. यू आर अ व्हेरी कूल पर्सन. ओके. हांवें तुका केन्नाच कोणाचेर तापलोलो रागान उडयलो हांवें पळोवंक ना. तर म्हज्या सारकेले मनीस चिंतात इतलो थोड मनीस राजकारणान उपकारोत काय कितें? तूं कितें म्हणटाय? म्हजो हो स्वभाव पयलींसान तसाच येयल्लो आसा. जाणा. म्हाका कोणाकूय दुखोवपाक मातशें वयर सकयल जाता. ओके. अंदाज म्हणजे इवन तो मनीस सपोज कितें तरी रॉंगार आसा ओके. तरी पासून हांव जाता जाल्यार एवॉयड करता ओके. ताका दुखोवपाक. आनी तो म्हजो स्वभाव पयलींसान येयल्लो आसा. गोय. कित्याक म्हजें हें आसा कितें कोणाकूय तोडलो परस जोडपा जाता जाल्यार प्रयत्न करपाक. Very good. That's a great. म्हजो फुडलो प्रश्न. हालींच तूं काँग्रेस पक्षांत भितर सरला म्हणून हांवें आयकलां आनी वाचलांय बी. जेन्ना तुजें इंडक्शन जालां तेन्ना कांय सिनियर पॉलिटिशियन म्हणूंक लागले की सावियो कुटिनो जावन आसा ही घर वापसी म्हणून. आतां कांय लोक नकोत वाय दीस इज अ घर वापसी हाचेर इल्लो उजवाड घालची. सांगपा म्हणल्यार आमचे रोगतान काँग्रेसच आसा पयलीं साकून. ओ वाव. आनीक मेन म्हणल्यार हांव एकूचदा एक पोजिशन होल्ड करून आशिल्लो म्हणटा 99-2000 जेन्ना हांव वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा यूथ काँग्रेस कमिटीचो वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो. ओके. आनी मागीर ताजे उपरांत हांवें तातूंतल्यान पयस सरलो. ओके. पूण आमी कंटिन्युअसली काँग्रेसाक सदांच कॅम्पेन केल्लें आसा. ओके. प्रत्येक इलेक्शनाक देर आफ्टर. Okay. दो विदाउट एनी पोजिशन. ओके. फक्त 2012 हांव कॉन्टेस्ट केल्लें मडगांव भितर दिगंबर कामत हाज्या एगेन्स्ट हांवें कॉन्टेस्ट केल्लें. आनी त्या कारणाक लागून म्हळ्यार कितें आमी जेन्ना काँग्रेसान आशिल्ले पयलीं साकून काँग्रेसान आशिल्ले विदाउट पोजिशन पूण आमी काम करताले. 2005 दिगंबर कामत काँग्रेसीन आयलो बीजेपी सोडून. आनी त्या टायमार सुद्दां दो आमी एंटायर काँग्रेसाचें सांबाळटाले मडगांव भितर आनी कितलेशे सिनियर आशिल्ले. तरी पासून आमी ताका सपोर्ट केलो कित्याक फायनली आमकां पार्टीचो इंट्रस्ट आशिल्लो. रायट. आनीक ताका जिखोवनूय हाडलो. पूण ताजे उपरांत आमी जेन्ना म्युनिसिपल इलेक्शनां येता तेन्ना आमचेरूच एगेन्स्ट हें करप. आनी वर्स्ट म्हणल्यार कितें ताजी वायस प्रेसिडेंट प्रतिमा कुटिनो वायस प्रेसिडेंट आशिल्ली यूथ काँग्रेसाचे 2010. आनी तेन्ना आमचो वॉर्ड लेडीज जालो. आनी लेडीज जाले उपरांत प्रतिमा कॉन्टेस्ट केले त्या इलेक्शनाक. आनी त्या टायमार हो आतां चीफ मिनिस्टर आसून ताजेर एगेन्स्ट काम करपाक लागलो. आनी पूण लोक आमचे बरोबर आशिल्ले म्हण प्रतिमा जिखले व्हडले मार्जिनान जिखला सांगपा म्हणल्यार. आनी ते कावन्सिलर जाले. सो जेन्ना तुजे ओन पार्टीचे मनशाक जो ऑफिस बेरर आसा तुमच्या पार्टींतल्यान ताजेरूच तूं सपोज एगेन्स्ट काम करपाक सोदता आनी ताका उडोवपाक सोदता जाल्यार आमकां कितें आसा. सो ते रागान आमी हें जाल्ले. पूण ताजे उपरांत परतून आमी काँग्रेसाकूच सपोर्ट केलो. ओके. ओके.
जायतो लोक म्हणटा चडशे मडगांवकार कितें म्हणटा तुजें उलोवप थोडें पूण काम चड आनी आजची गोंय तूं कन्विनियर आसोन ऑफ द शॅडो कावन्सील फॉर मारगांव लोक गोवाय दिता आनी तुजो वावर गोवाय दिता म्हणटच लोक म्हणटा कितें ज्या तुज्या आंगान जी लिडरशीप क्वॉलिटी आसा ती भोव थोड्या पॉलिटिशियनांच्या आंगान दिसता म्हणून तरूय तेन्नाय तुमकां जाय ते आरोप आयले आनी एक असलो आरोप आयलो की some political parties funding you for these activities. एकदम Is that correct? एकदम फास्ट. Okay. 100% फास्ट आसा. Okay. कित्याक शॅडो कावन्सिल सांगपा म्हळ्यार आमचे बरोबर जे मेंबर्स आसा ते डिफरंट पार्टींतल्यान आसा. Okay. आनी ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज ऑफ मारगांव कावन्सिल, Yeah. मारगांव म्युनिसिपल होय, एरियान. होय. सो खंयचे डिपार्टमेंट सारकें काम करता कित्याक पळय आजच्या दिसात कोणूच खंयच्या पार्टीन आसूं पण सगळ्यांक एक कळ आसा की आमचे जे टॅक्स पेयराचे पयशे सारके वापर जावपाचे आनी त्या कारणां लागून आमी जेन्ना कसले प्रोग्राम करता जाल्यार सगळे पार्टीचे कोण तरी एफिलिएशन तांचे एफिलिएशन दुसरी पार्टी आसत पण आमचे जे कार्यक्रम जे आमी करतात फॉर द पीपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी तेन्ना दुसऱ्या पार्टींतल्या हे आसता पण फंडींग म्हणटा आमी प्रश्नच येना सांगपा म्हळ्यार आमी कोणा कडेन पयशे सुद्दां मागपाक आमी फाटी कित्याक आमचो जो कार्यक्रम आसता तो लिमिटेड एजर आसतात जे RTI काडपाचे आनी लोकां मुखार हाडपाचे सो हातून फंडींगूय सांगपा म्हळ्यार येतना आनी जेन्ना आमी इतले ओपनपणान जे एक्सपोज करता जाल्यार आमकां क्वेश्चन येना कोणा कडेन फंड कित्याक कोण फंड करपाक शकता जो रॉंग आहा तोच फंड करपाक शकता आनी जेन्ना आमी रॉंग आहा ताजेच कडेन सपोज आमी फंडींग घेतलें जाल्यार आमी तेजेर मागीर उलोवपाक शकपाना सो हो आमचो हें आसा तेका लागून आमकां फंडींग म्हणटा व्हेरी गुड नायस म्हणटा तांकां म्हणो न्ही आमकां फरक पडना आमकां कसलोच फरक पडना फरकूच ना पूण शॅडो कावन्सील आसोन नागरिकांक जायतेच बऱ्याक पडलां आनी आजुनूय बऱ्याक पडटा पूण थोड्या मडगांवकारांच्या मतीन एक गैरसमज जाल्लो आसा की तूं आतां काँग्रेसान भितर सरलो म्हणटूच शॅडो कावन्सील बंद जातलें काय कितें शॅडो कावन्सील बंद जावपाक शकना कित्याक सांगपाक म्हळ्यार जें रॉंग चलता आमच्या गोंयांत आनी आमच्या मडगांवान स्पेशली टॅक्स पेयराचो पयसो जो विबाड जाता जो गैरवापर जाता तो लोकां मुखार आमकां उगड्यार हाडचोच पडटा कित्या कारण कोट्यांनी कोटी रुपी पब्लीक वर्क्स म्हूण काडटात पूण एक्चुअली ते ग्रावंडार आमकां दिसतीच पडना ते खंय येता ते कोणाच कळना आनी त्या कारणां लागून आमी RTI घेवन त्या लोकां मुखार हाडटात लोक मागीर कितें ओपिनियन घेता ताजे बद्दल आनी कशें रिएक्ट जाता ती आमी लोकांचेर सोडटा बट लोकांचो रायट आसा टॅक्स पेयरांक रायट आसा की आपलो पयसो कशे भाशेन वापर जाता कशे भाशेन मिसयूज जाता हे सगळ्या लोकां खातीर लोकांक कळपा खातीर आमी हें करतात Okay, so audience, you've heard, Shadow Council is not going to close. It's going to be there. Definitely. And it is going to be there for the betterment of the public. Wow. मडगांवकारांचें चिंतप अशें जालां की अनडाउटेडली तूं काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार मडगांव फुडल्या विधानसभेचे वेंचणुके पूण तुवें जावन तुज्या पक्षान ओपनली डिक्लेअर करूंक ना आजुनूय सो एंड ऑल्सो देर इज नो ऑल्टरनेट कॅन्डिडेटूय आमकां दिसना फॉर मारगांव सो वॉट डू यू थिंक लोकांचें चिंतप सारकें ना सांगपा म्हळ्यार इवन जॉयन जावपा टायमार बी हांवें म्हज्या स्पिचान पयलें सांगिल्लें कित्याक लोकांचो फर्स्ट प्रश्न जाता काँग्रेसी आयला हो उमेदवार तशें त्याच टायमार हांवें एक क्लॅरिफाय केल्लें आसा की पयलो आमचो चॅलेंज जावन आसा मडगांवचें काँग्रेस आहा तें बिल्डअप करपाक हें जे पर्यंत बिल्डअप जायना हांवूच सोड कोणाकूय उमेदवार जावपाची हेंच ना थिंकींग ह्या स्टेजीचेर हाडपाचेंच रॉंग जाता सो आमचो पयलो चॅलेंज जावन आसा मडगांवचें काँग्रेस बिल्डअप करपाक कित्याक जेन्ना दिगंबर कामत BJPन मायग्रेट जालो सोडून गेलो त्या टायमार कितलेशे लोकूय बी ताजे बरोबर गेले अशें म्हण तो म्हणटा पूण आमी जाणा ते भशेन आमी जेन्ना आतां लोकांक मेळटा तेन्ना आमकां दिसून येता की जे थोडे सामके क्लोज आसा तेच ताका फॉलो करतात कितलेशे लोक आमकां जे विचारतात तो आपण ओपनली ताका क्वेश्चन करतालो म्हणटा नेक्स्ट टायम जेन्ना तो दारा येतलो तेन्ना
की तुवें डिक्लेअर केल्लें आसा आपण कार्यकर्त्यांक विचारून बीजेपीन गेल म्हण. खंयचे कार्यकर्ता काय म्हण, कित्याक आमी जेन्ना आमी म्हणल्यार मडगांवचो लोक, आमी जेन्ना तुजे कार्यकर्ता तूं काम केल्लें जाल्यार तुवें आमकां केन्ना विचारलें काय म्हण तूं बीजेपी वयत म्हण. वो हें डायरेक्टली आमचें डिस्कशन जाता. ओके. ओके, समज तुका काँग्रेस टिकेट दिली जाल्यार 5 कामां यू वील टेक ऑन प्रायोरिटी बेसीस फॉर मारगांव सांगशी. समज इफ यू आर पयलीं सुवातेर आतां सांगपा म्हळ्यार हे जे प्रश्न आहा ते आतां कितली लास्ट 30 वर्सां अशेंच आसा समजा. पूण सांगचेच पडटा तुवें आतां विचारलें म्हणून. एक गार्बेज प्रॉब्लम तसो चालूच आसा. सोंसऱ्याचो जो प्रॉब्लम आसा तो चालूच आसा. इनफॅक्ट हांव आमदारूच चड. हांव जेन्ना 2दा चेअरपर्सन जालो मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो, एकदां 97 आनी एकदां 2008-9. सो त्या दोनी टायमार हांवें एटेम्प्ट केलो की सोंसऱ्याचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. आनी तेन्ना आमी 97-98 आमी कोमॅक्स म्हण एक कंपनी हाडिल्ली. हे जायते जाणां खबर ना कित्याक आज कितलीशीं वर्सां जावन गेल्या आनी सोंसरो सॉल्व कित्याक जायना काय म्हण. आनी तो कोमॅक्स कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट थंय ऑपरेट करपा आशिल्लो. करताले बी फ्री ऑफ कॉस्ट. आनी जो वेस्ट आसा तातूंतल्यान कंपोस्ट डिरायव करून कंपोस्ट काडून ते फार्मरांक विकताले सांगली एरिया, महाराष्ट्र एरियांत त्या अबावट. आनी जो इन्कम येतालो ताजेरूच ते रन करताले. आनी आमचें ते एग्रिमेंटा प्रमाणे अशें आशिल्लें की 7व्या वर्सा साकून पयलीं 6 वर्सां जो इन्कम येता तो ताजोच. पूण 7व्या वर्सा साकून ताणें म्युनिसिपालिटीक पेमेंट करपा आशिल्लो. म्युनिसिपालिटीन ताका करपा सोय तर म्युनिसिपालिटीक ताणी पेमेंट करपा आशिल्लो. 7व्या वर्सा 85-15% म्हणल्यार 85 ताका 15% म्युनिसिपालिटीक. 8व्या वर्साक 25-75 अशें करून आनी लास्टाक 50-50 अशें करून हें आशिल्लें. पूण जेन्ना 2 वर्सां मात तेणें काम केलें आनी कितलोसो लोक आजून उलयता थंय. इनफॅक्ट जे कोण कंपोस्ट घेताले ते सुद्दां ते ग्रीन इमेज ताजे ओनर आमकां सदां सांगता बरो कंपोस्ट मेळटालो म्हण आमकां त्या टायमार. आतां सो उंच कंपोस्ट ट्रिटमेंट जातालो म्हूण कंपोस्ट येतालो. आनीक जेन्ना तो धाकलोसो दोंगर आशिल्लो आतां म्हणटा सामको व्हड जालो. आनीक तेन्ना ते ट्रिटमेंट करून ते रोड जो आसा कुर्तोरी रोड आसा त्या लेवला परस सकयल पाविल्ले. कितले क्लीन केल्ले ते बी. कोण ते सायडीन कोणूच उगडास करता जे सिनियर आसा ताणें. पूण तांकां गोल्ड मायन एक्सट्रॅक्ट करता म्हण पळय आतां गोल्ड मायन एक्सट्रॅक्ट करता म्हण तांकां बंद केलें. आनी गोल्ड मायन कारण म्हळ्यार कितें त्या एग्रिमेंटान एक पॉयंट नाशिल्लो की जो ओल्ड वेस्ट आसा तोय ताणें ताजोय कंपोस्ट करपाचो अशें म्हण नाशिल्लें. आनी एक कंडिशन जो दुसरें कंडिशन आहलो म्हणटा 40 टन वेस्ट म्युनिसिपालिटीन ताका दिवपा आशिल्लें कंपनीक. पूण तो 40 टन पावनाशिल्लो. सो तो ओल्ड आनी न्यू वेस्ट हे दोनी हें करून कंपोस्ट करून वयतालो. पूण फायनली क्लियर जातालें न्ही जे वेस्ट आसता तें. आनी गोल्ड मायन म्हणटा आनी तुमी हें करता आनी तोच मागीर गोल्ड मायन साठोत गेलो आनी तो शिफ्ट करपाक 70 आनी 5 लाख म्हणले 2004 वर्साक. आनी खूंय घातलो SCPDA मुखार एग्रीकल्चर फार्मान अनसायंटिफिकली व्हरून डांप केला. इनफॅक्ट ते सगळो भितर ग्रावंड वॉटरान पोल्यूट जालो म्हणून सांगता. आनी तोच गोल्ड मायन आतां तयार जाता काबार जाता तयार जाता काबार जाता कसो कोट्टे आनी कोट्टे मोडून. आतां गोल्ड मायन जाल्यार गोल्ड येवपा जाय आशिल्लें. आनी 1 किलो कंपोस्ट येयना आज 1.5 कोटी मोडटात म्युनिसिपालिटी आजच्या दिसा प्रत्येक म्हयन्याक. पूण एक आनी ट्रिटमेंट करता म्हणटात. पूण 1 किलो कंपोस्ट कित्याक जायना ट्रिटमेंट जाताच जाल्यार. Okay, so this is one work you are going to take. Secondly, आतां आमकां तूं मडगांव गेल जाल्यार तुका व्हेकल घेवन सामकें इतली हें जाता स्ट्रेस जाता सांगपाक म्हणल्यार तूं इतलें फ्रस्ट्रेट जाता कित्याक तूं ओल्ड मार्केट टू फ्लायओव्हर हे इतलेच 2-3 किलोमिटराक तुका नियरली 20-25 मिनट लागता केन्ना केन्ना. इतलें ट्रॅफिक सगळे वाटेन रोड जे रुंद आशिल्ले ते उशीर जायत गेला एनक्रोचमेंट जावन. आनी पार्किंग जो फेसिलिटी आमकां करपा आशिल्लो तोय सांगता. तेन्नाय बी आमी 2008-9 जेन्ना हांव चेअरपर्सन जालो आमचे 2 लुगार आशिल्ले ओल्ड फिश मार्केट आनी ओल्ड बस स्टँड. आनी ह्या दोनूय लुगाराक आमी मल्टी लेवल पार्किंग घालया म्हूण ठरयलें. आनी हांव म्हणजे सगळे कावन्सिलरांक घेवन तेन्ना जोकी आलेमाव हें आशिल्लो मिनिस्टर आशिल्लो अर्बन डेव्हलपमेंट. आनी ताका मेळून आमी प्रपोजल दिलें की आमकां हांगा घालपा जाय म्हूण. ताणें म्हणलें आमी आपण 20 crores सँक्शन करता.
आनी हांव जाणा मडगांवचें पॉलिटिक्स कशें तें. दोनदा विचारलें ताका हांवें प्रेसावचेर, तूं कमिटमेंट तुजें आसा सारकें, कित्याक मुखार मागीर चेंज जावपा जायना ना म्हणपा लागलो खरें म्हण. आनी आमी स्टार्ट केलें, एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट केलें कन्सल्टन्स हाडपाक. ताजे उपरांत आमकां लेटर येता की जी सुडा जो हें आसा डिपार्टमेंट आसा, जी सुडांतल्यान लेटर येता की आमच्यान तुमकां फंड करूंक जायना, कित्याक ते तुमचे सेपरेट म्युनिसिपालिटी फंडींग करपा जायना म्हण. आमी आनी रेजोल्युशन घेतलें कित्याक आमकां टेस्टूच करपा जाय आशिल्लें. आनी रेजोल्युशन घेतलें, बरें आमी करना, आमी लँड तुमकां हँड ओवर करता, तुमी करा पूण पार्किंग हाडात. पूण तेवूय तांकां मान्य ना जालें, कित्याक मडगांवचो आमदार तेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. आनी आमी जे सपोज बारीकशे कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन पार्किंग लॉट करपाक शकता, जेन्ना तो करपाक शकना. सो त्या खातीर तांणी जी सुडाक आनी मिनिस्टराक हें केलें की ब्लॉक केलें आमचें. सो आज पासून जायना. आनी थर्ड आमचे जे स्टेज आसा, स्टे कॅटल, स्टे इतले कॅटल इवन स्टे डॉग्स, इतले लोकांक त्रास जाता, डॉग बायट्स येता. तेन्नाय बी आमी एक प्रोपोज हें घातिल्लो शेल्टर, डॉग शेल्टर. तें जाल्यार प्रायवेट प्रॉपर्टीन. आतां जेन्ना मडगांवचो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो आनी मडगांवचो हें प्रॉब्लम सॉल्व जावपा जाल्यार आमकां एनिमल हजबंड्रीचो लुगार आसा संसड्यार. आमी रिक्वेस्ट केलें की आमकां थोडो लुगार दिवच म्हणटा हितून, पूण आमकां येयलें की दिवपाक शकना म्हणून. सेम स्टोरी. सो आमी एक NGO घेवन आमी एक प्रायवेट लुगाराचेर एक शेल्टर घातलो 2009. आनी तो शेल्टर आज पासून तसोच आसा. ते एक्स्ट्रा केजीस मागता, ते एक्स्ट्रा एरिया हें करपाक तेवूय दिना, वयल्यान तांचे पेमेंट सुद्दां दिना. सो सी एज पर लॉ प्रत्येक म्युनिसिपालिटी जावं पंचायत जावं हांचो कायदो आसा की जे स्टे कॅटल, स्टे डॉग्स आहा ते तांणी मॅनेज करपाक जाय. आतां हांगा कितें जालां, जेन्ना तूं NGO म्हणटा जाल्यार तें तांचे तकलेर घातला आनी आपण काय ना, दुसरे वाटेन पेमेंटूय तांकां करना. सो हे भाशेन आनी कितें आसता, स्टे कॅटल जे आतां एनिमल जे लॉज आहा त्या प्रमाणे तुमच्यान आमच्यान म्हणजे कोणाच्यान नो ऑथॉरिटी कॅन किल देम. पयलीं एक टायमार मारताले म्युनिसिपालिटी, हें शूट करून मारताले, पूण तें जायना आतां. एट द मोस्ट यू हॅव टू यू कॅन ओनली कंट्रोल द बर्थ. ABC प्रोग्राम म्हणटा ताका, एनिमल बर्थ कंट्रोल. आनी फॉर दॅट स्टेरिलायझेशन जाता. आतां सपोज तूं 100 सुण्याक स्टेरिलायझेशन करता आनी म्हयन्याक 200 जाता, सो तो मॅच केन्नाच जावना. सो ते वाडत येता. सो एग्रेसिव्ह स्टेरिलायझेशनाची चड गरज आसा आनी तेन्ना जाता. इवन जेन्ना मिशन रेबीज गोंया आयलें, हांव तेन्ना कावन्सिलर सुद्दां ना, त्या टायमार हांवें तांकां मडगांव हाडलें आनी आमी 7,000 सुमार एक टायमारूच स्टेरिलायझेशन करून दिल्लें तेमकां फ्री ऑफ कॉस्ट केलें मिशन रेबीज. आनी थोड्या काळाक मातशें इल्लें पिसफूल अशें दिसतालें, पूण आतां परतून वाडपाक लागलें तशें. सो हे जे इश्यूज आहा, बेसीक इश्यूज सांगपा म्हळ्यार हे सपोज आमच्यान इतली पावर बी आसा, इतली सगळे भाशेचे पावर एन्जॉय करूनय बी सपोज आमच्या मडगांवच्या आमदारा कडेन हे सॉल्व जायना जाल्यार आनी कितें जाय आमकां सद्दां. So that is now three works. Can you mention some more? Two more? There are many. जायते मडगांव नाक म्हणटा आनी कांय उरना. मडगांव is full of problems. मडगांव फूल प्रॉब्लम. गटर म्हणनाका, सिवेज म्हणनाका. आतां सिवेज व्हडले हें केलें, अनाउन्समेंट जालें, जायका म्हणनाका. जायका म्हणल्यार कितें सगळें खबर आहा. आतां एक टायमार सांगपा म्हळ्यार सेप्टीक टँक बरो म्हण लोक चिंतपा लागताले, कित्याक सेप्टीक टँक सपोज बोल्लो जाल्यार टँकर हाडून हाली करताले. आज सगळीं कनेक्शनां हेका दिल्या, सिवेज नेटवर्काक. आनी कितें मेळ्ळें आमकां, सिवेज रस्त्या वयल्यान फावंटन मेळपा लागलें, सिवेजाचें फावंटन. आनी तें मागीर परतून गटरां वयता, खंयचे तर ओपन शेतां वयता, लो लायंग एरियान वयता आनी मॉस्किटो ब्रिडींग जाता. सो हे सिवेज नेटवर्क आमचे कडेन व्हिडियोज आसा, आमी टायम टू टायम कंप्लेन दीत आसा की सिवेज नेटवर्काचें काम सब स्टँडर्ड जाता म्हण मडगांव. इनस्पायट ऑफ दॅट कोणाक येना, कित्याक तें अंडरग्रावंड कोणाक दिसती पडना. पूण जेन्ना काम चलता त्या टायमार आमी वचून व्हिडियोज काडटात, फोटोग्राफ्स काडटात, फक्त प्रूफ म्हण दवरपाक. सो आनी आमी एक्सपोज करपाक सोदता प्रॉब्लम कित्याक लागून जाता. हें फावंटन जावपाक कारण म्हणल्यार कितें, तुमी हो टॉपीक काड म्हण लोकांकूय हांव मातशें नदरे मुखार हाडपाक सोदता. जेन्ना सिवेज नेटवर्क घातल्या जाल्यार तेन्ना कनेक्शन जेन्ना दिता, आतां ह्या बिल्डिंगाचें सपोज कनेक्शन दिता हाका सिवेज नेटवर्क, जाल्यार तेन्ना तो चेंबराक मेन हॉल जो आसा ताका
कोर कटिंग म्हणे आसता, कोर कटिंग करपाचें म्हळ्यार सो तितलोच जो पायप सपोज 6 इंचाचो पायप घालपाचो जाल्यार तो कोर कटिंग करून तितलोच कट करपाचो आनी तो पायप इन्सर्ट करपाचो. एक आनी तें टेंडरा प्रमाणे आसा. आनी पूण हे जे कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता तो हॅमर ड्रील म्हण आसता, हॅमर ड्रील, आनी तो हॅमर ड्रील घेवन तो बुराक पडटा. सो 6 इंचाचो पायप घालपाक 1 फुटाचो बुराक जाता. ते जाल्यार इरेग्युलर फोडून समजला. आनी ते कितें करता पायप घालतात, वयल्या वयर बेश्टे कॉन्क्रीट घालतात, तेका कॉम्पॅक्शन ना काय ना कळ्ळां, आनी ताजे वयल्यान मागीर बरी करता. सो क्युरींगूय ना. एक म्हणल्यार लूज कॉन्क्रीट आनी दुसरें म्हणल्यार क्युरींग ना, कित्याक एकदां माती पुरयलें म्हणटा क्युरींग जायना ताजें. आनी पावसा टायमार कितें आसता, इवन हे तुजो वायर आसा बारीक, ताजे सुद्दां एक बारीकसो सपोज वॉयड मेळ्ळो जाल्यार तातूंत जेन्ना वॉटर टेबल वयर येता मातये सकट उदकूय वयता भितर आनी खंय तरी मागीर लायन चोक जाता. लायन चोक जाले उपरांत मागीर लोअस्ट जो मॅनहोल आसा तितूंतल्यान फावंटन येवपा लागता. आतां हें आमी सांगपा सोदता, हें व्हडलो रॉकेट सायन्स न्ही, हें सगळ्या इंजिनियरांक हें खबर आसा. पूण हें कित्याक लागून हे भाशेन सब स्टँडर्ड वर्क्स घेतात तें म्हाका समजना. कित्याक फायनली गव्हर्मेंटाच पयस तांकां वयताच, पेमेंट जाताच कॉन्ट्रॅक्टराक, जाल्यार सब स्टँडर्ड वर्क कित्याक तुमी टॉलरेट करून घेता हें आमकां आज पासून समजुपाक मेळना. Savio is going to really seriously take up these problems and many more, whatever is troubling our Margaon city. Okay, now so further question. थोडे मडगांवकाराच्या मोतीन दुबाव जरूर सतायतलो की सावियोक तिकेट मेळ्ळी जाल्यार आनी तो वेंचणुकेन निवडून हाडलें जाल्यार वॉट गॅरंटी इज देर तूं काँग्रेस सोडून आनी खंय वेंचना म्हणून. सांगपा म्हळ्यार हो क्वेश्चन आन्सरूय करपाक कितले लोक बिलीव जातले तेवूय हें ना सांगपाक, कित्याक प्रत्येक पॉलिटिशियन सांगताच ते आपण सोडपा ना म्हणून. पण इट इज वायट, हो जो ट्रेंड जो चल्लो आसा, जो जिखून येता आनी मागीर डिव्हलपमेंट म्हणटा ते डिव्हलपमेंटा खातीर गेलो. फर्स्ट कोणाच डिव्हलपमेंटा खातीर आज म्हाका एटलिस्ट छाती फुलोवन सांगपाक शकता हांव निदार कावन्सिलर आसा, ना म्हळ्यार चीफ चेअरपर्सन आसा, ना म्हळ्यार आमदार आसा. पूण आज जे आमी लोकांक लागून झगडटा हे इश्यूज घेवन जाल्यार म्हाका दिसत ना कोणें इवन म्हणपाक जाय की आपण डिव्हलपमेंटा खातीर वयता म्हणून. कित्याक तुज्यान इवन ओपोजिशनाक रावन तितलोच चड काम करूंक जाता. तुजें जेन्ना काम जायना तूं लोकां मुखार हाड आनी झगड रस्त्यार यो, कित्याक लोकूय आसतलोच तुजे बरोबर. पूण जे तुमी दुसरी पार्टी सोडटात कित्याक तुमी लोकांक डिसीव करून वयता आनी वयल्यान देवाक आनी मदें हाडटा. हो डिव्हलपमेंट कोणाचो पळय, कित्याक आज सांगपा म्हळ्यार सगळ्यांक खबर आसा की जेन्ना मायग्रेशन जाता जाल्यार बॅग नासतना जायना, हें सगळ्यांक खबर आसा. सो तुमी स्वता डिव्हलपमेंटा वयता म्हणून सगळ्यांक खबर आसा. इधर स्वता डिव्हलपमेंटा खातीर जाल्यार तुमची कितें तरी पापां बी आसा ती भायर सरतली. कित्याक आज BJP गव्हर्मेंटाचो एक हें कितें आसा, तुगेलें सगळें सोदून काडटा तें कितें आहा तें आनी तुजेर पार धरता, आर्म धरून जोगता तुका. तूं हे सायडीन येता जाल्यार अशें. ओके, पण समज तूं देवा कडेन उलयलो आनी देवा तुका सांगलें काँग्रेस पक्ष सोड म्हणून, जाल्यार मागीर कितें करतलो तूं? देव म्हाका इतलोय म्हण लागिता. सेकंडली जेन्ना टॉपीक काडलाच जाल्यार कित्याक देवा कडेन उलयलो म्हणटाले आनी देवान सांगलें वच म्हण, जाल्यार प्रेस जेन्ना परतून क्वेश्चन करताले आमच्या मडगांवचे आमदार, जाल्यार तो प्रेसाचेर कित्याक साडोवन पडटालो. कित्याक कित्याक तुमी हें घालता, न्यूज घालता आनी कितें घालता. सो देवान तेवूय सांगिल्लें ना तुका कोणा सांगनाका म्हणून. चाव घेवया. कसली चाव पसंद तुका, काळी चाव काय दुधाची? म्हाका काळी चाव. काळी चाव, वाव. I also like curry chow. All right, audience, but don't go away anywhere because there are going to be more tickly questions to Savio. Don't go. In fact, that was very refreshing. Very nice. Okay, I thought you needed that. Yes, after so much of grilling, that was just Thank you very much. Yeah, welcome. ओके, म्हजो फुडलो प्रश्न तुका. 15 वर्सां रस्त्यार चलतल्यो गाडयो स्क्रॅपाक उडोवच्यो. डू यू एग्री?
थंय आतां जेन्ना सपोज कोणूय 15 वर्सां परस चड आपली गाडी बरे भाशेन सांबाळटा जाल्यार ती भायर कित्याक घालपाक जाय तेंच सो आतां जेन्ना सपोज म्हणटा तुमचें हें आसा न्ही रोड भरती सर्टिफिकेट तुमी दितात सो इफ इट इज नॉट रोड भरती तुमी ते रिजेक्ट करा पूण सारकी स्क्रॅप करपा म्हळ्यार कित्याक हे भाशेन दिसता की तुमी जे ऑटोमोबायल कंपनीज आहा तांकां फायट करपाक की स्क्रॅप केलें जाल्यार तांकां हें जालें न्यू गाडी घेवपाक जायत ना न्ही सांगपा म्हळ्यार एक वाटेन पेट्रोल म्हारग जाता दुसरे वाटेन तूं नवी गाडी घेवपाक लोकांक फोर्स करता समजलें कंपेल करता जाल्यार हें कशें जातलें सो एटलिस्ट म्हजे प्रमाणे तरी म्हाका दिसना की हे 15 वर्सां कंपल्सरी आसपाक जाय. Savio Bab, should council elections be held on party lines? What do you say? सांगपा म्हळ्यार आतां जी इलेक्शन जाता ती विदाउट पार्टी लायन्स म्हणटात पण फायनली पॅनल पार्टीचेच आसता सो वाय नॉट ऑन पार्टी कित्याक एटलिस्ट पार्टी हेजेर केलें जाल्यार जी पार्टी सपोज जिखता जाल्यार एटलिस्ट ते कावन्सिलर एक कडेन उरतले तांकां एक डिफेक्शनाचो कायदो दवरपाचो सम डिसिप्लीन आसतलो कित्याक नाजाल्यार जे हे म्युजिकल चेअर जातात या परतून ते ह्या कारणान कित्याक सगळे फ्री आसता कोणूच खंयच्या ग्रुपान वचपाक शकता परतून ह्या चेअरपर्सना काडलो त्या पंचायताक सरपंचा काडलो हें चालू उरता सो जेन्ना पॅनल्स इलेक्शना टायमार पार्टीचेच आसता जाल्यार ते आनी फाटल्या दारांतल्यान कित्याक ओपनली ऑन बेसिस ऑफ पार्टी गव्हर्मेंटान हें करपाक गरज आसा. ओके जायत्या लोकांचें अशें म्हणप आसा की इलेक्शन कमिशनान एक कायदो हाडूंक जाय की खंयच्याय आमदाराक वा खासदाराक फकत 2 टर्म्सूच दिवपाची तिसऱ्या टर्माचेर ताणें बसपाचें लेगीत न्हू. वॉट डू यू से अबाउट दॅट? ना हें सारकें आसा पूण फायनली कायदे कोण करता जे कायदे करतात कायदे जे हो कायदो हाडपाक जाय जाल्यार फायनली असेंब्ली पार्लमेंट आनीच डिसायड करपाक पडटलो आनी जे कोण आतां 7-7, 8-8 टर्म हे आसा तांकां केन्नाय जावपाना. दुसरें तें रिजर्वेशनाचें बी आतां बायलांचें रिजर्वेशन आसा हें कित्याक डिले जायत आसा कित्याक बायलांचें रिजर्वेशन सपोज हाडलें 30% पयशे जाल्यार ऑन द स्पॉट फ्लॅट करेक्ट सो हे जे हे कितें म्हणटात पॉप्युलर कायदे जे आसा कित्याक येना कित्याक जायते लोक डिस्टर्ब जाता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आसा ते डिस्टर्ब जातले तर त्या कारणान लागून हे येना कायदे सो पूण वय तरी हेजेर हे कंट्रोल उरपा जाय कित्याक एटलिस्ट टू टर्म मॅक्सिमम 3 टर्म्स धरया समजला पूण कंटिन्युअस एकटोच कित्याक फायनली आज तुका सांगता आज सांगपा म्हळ्यार हें मुद्दम सांगपा सोदता कोण जिखपाक शकता इलेक्शन कित्याक हो एक ट्रेंड जाल्लो आसा जितलो तूं सपोज तुजी कॅपेसिटी आसा चड करप्शन करपाक जाल्यार तूं चड सक्सेसफूल जाता कित्याक तूं चड करप्शन करता तुका चड फंड आसता चड फंड आहा तेन्ना चड वांटप जाता सो हो सॅड ट्रेंड जाल्लो आसा आमचो सो जेन्ना तूं आतां तुवें जर हो प्रश्न केला तूं 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म म्हळ्यार तुका इतले तुजें हें आसा यू एम आर सो मच ऑफ वेल्थ विथ वेल्थ आनी सांगपा म्हळ्यार पळय आतां आमचे आमदार झगडटात की ते पगार वाडोवपा जाय व्हेकल घेवपाचो हें वाडोवपा जाय 40 लाख करपा हें सगळें आतां आमी असेंब्लीन हालींच पळयलां पूण तुमी इतली गरीब की तुमच्यांनी ऑन युअर ओन गाडी घेवपा जायना ऑन युअर ओन तुमचें मेडिकल ट्रिटमेंट जायना जाल्यार तुमी इलेक्शनां तरी कोट्यांनी कोटी वाडटात पयशे जाल्यार हे आनी आमचे टॅक्स पेयरांतल्यान कित्याक जाय तुमकां? माझो फुडलो प्रश्न तुका साव्यो बाब तूं जाणा तियात्र आनी तियात्रिस्तांची हेडक्वॉर्टर जावन आसा आमचे मारगांव ओके तुजें तर कितलीं वर्सांचें तियात्रिस्तांचें नातें आसा आनीक सोर्गेस रॉबिन वाज हे जावन आसा तुमचे सोयरे ओके सो हांव सजमतां की आमच्या तियात्रिस्तां पासत तूं कितें तरी बरें करतलो एम आय रायट इन थिंकिंग दॅट 100% रायट इनफॅक्ट आतां हालीं जेन्ना रवींद्र भवन जो मेन सेंटर आसा तियात्र कित्याक आज गोमन एक टायमार गोमन पिदेनिकेन आसतालें आतां रवींद्र भवनांत तियात्र जातलें आनी त्या टायमार आतां मेंटेनन्सा खातीर इफी खातीर हें सगळें बंद दवरलां कितले त्रास जाता आमकां तें समजता कित्याक एक टायमार
पण तुमकां खबर आसतलें पयलीं टायमार तियात्र एक पॅशन म्हण आसतालो पूण आज पॅशन तूं पॅशनाचेर तियात्र करपाक गेल्यार तुवें रेशन जायना बिकॉज सम पीपल आय नो इट इज त्या प्रोफेशन म्हणल्यार आज कितें सपोज जोडलें जाल्यार तें घरा कडेन वयतले एवरी शो ऑफ दिस तियाट्रिस्ट इज टुडे इम्पॉर्टंट फ्रॉम देयर फॅमिली करेक्ट आणि त्या टायमार तूं सपोज म्हयन्या सपोज बंद दवरता सगळे हॉल्स आहा ते जाल्यार कशें इट इज नॉट फेअर what is happening. So you are definitely going to do something for the theatre. Okay, now I'm going to ask you हांव तुका थोडे प्रश्न घालता जाचे रिप्लाय जबाब तुवें फकत एकाच उतरान दिवपाचें. One word only, not even 1.5 word. Ready? Okay. काँग्रेस पक्षान नव्यान जॉइन जावपाक कारण कितें? फर्स्ट, बीजेपीन तुमकां घेवंक ना. सेकंड, मडगांव वारो काँग्रेसाक फावरान आसा. थर्ड, आर्थीक व फायनान्शियल कारण. ऑप्शन ए, बी और सी. तीनय न्ही. Okay, so your answer is none of the above. Okay. Next question. जर तूं मडगांव विधानसभेच्या वेंचणुकेन उमेदवार कशें उबे रावले जाल्यार प्रतिमा कुतिनो तुमच्या मिटिंगेक प्रचार करूंक येतली? येस ऑर नो? येतलेच. एकाच घरान घोव एका पक्षान आनी बायल वेगळ्या पक्षान ह्या वातावरणान गोंया फायद्याचें जावपाक शकता, वय वा ना? आतां हो प्रश्न डायरेक्टली म्हाका आसा पण आजच्या दिसा तें तशें ना. हांव काँग्रेसीन आसा आनी आजची प्रतिमा ऑलरेडी रिजायन जाल्ली आसा आपा थ्रू. शी इज इन नो पार्टी. एंड आय एम शुअर दॅट फायनली हर फायनल डेस्टिनेशन वील बी काँग्रेस इटसेल्फ. योर आन्सर इज नो. ओके. फाल्यां समज दिल्लीसान कोण एकलो व्हडली सुटकेस घेवन आयलो जातून इतले पयशे आसा तुवें जिवितान केन्नाच पळोवंक ना तितले, जाल्यार ती सुटकेस तूं घेतलो ओ ना? आतां पयलीं सद्या म्हाका सुटकेस केन्ना जाय पडटली जेन्ना तुका लग्जरियस लायफ जियेवपा जाय. आज पासून हांव सद्या म्हजें लायफ सिंपल, व्हेरी सिंपल. आय डोंट बिलीव इन लग्जरीज अननेसेसरी पयशे मोडपाक. ओके, सो योर आन्सर इज नो. नेक्स्ट क्वेश्चन. काँग्रेसान कार्यकर्त्यां मदें वातावरण आतां बरें आसा तें सांगपाचेंच न्हू. तर समज तुका एक चॉयस दिलो, एके वाटेन गिरीश चोडणकर, दुसरे वाटेन फ्रांसिस्को सार्दिन्या, तो तुमकां खंयच्या वाटेन वेतलो? So whoever the party decides is the candidate. See, there are so many aspirants. Today, not only two, there are even more. Many. Yeah. So whatever the party decides, we will 100% and full-fledgedly support. Yeah. Politician जावं आदी वो आतां कितें उलयतात ती म्हायती तुमकां आसूंक गरजेची. तर आतां सांग हो स्टेटमेंट जो हांव तुका आतां फुडें सांगतली तो स्टेटमेंट कोणें केला? दिगंबर कामत, बाबू नाईक, शर्मद रायतुरकर. म्हाका निवडून हाडल्यार हांव मडगांव सिंगापूर करतलो. दिगंबरान सांगलें. इनफॅक्ट इतलें म्हणल्यार की स्टेशना वयल्यान भायर सर जाल्यार तुका ते टिटो बिटो हे वर्ड्स आहा टिटो बिटो चिंतपा नाका. तुवें सामकें भायर सामकें फॉरेन कंट्रीन आसा म्हण दिसता. पण एक्चुअली तूं मडगांवसान स्टेशनार जेन्ना ट्युरिस्ट भायर सरता तेन्ना मुखार कितें दिसता पडटा सगळें खबर आसा. ओके. फुडल्या विधानसभेच्या वेंचणुकेन काँग्रेस पक्ष गोंयांत कितले सीट जिखतली? 10, 20 ओ 30? 21 परस चड. तुका तुवें कितलेच फावटी ओपनली सांगलां की मडगांव नगरपालिकेन हेवी करप्शन चलता म्हणून. हाचो कोण गुन्यांवकार? मडगांवचो आमदार, फातोर्डेचो आमदार और MMC स्टाफ? आजच्या दिसाक मडगांवचो MLA कंट्रोल करता म्युनिसिपालिटी. आनीक आमी पळयलें तशें ज्यो रेजोल्युशन्स बी घेता, मिटिंग्स जातात, मिटिंग्स म्हणटा फक्त एक हें दिखावो. समजला. आदल्या दिसाक मडगांवच्या आमदाराच्या घरा कडेन मिटींग जाता
आनी एंटायर अजेंडा डिस्कस जाता आनी तो सांगता हो पॉयंट पास करपाचो, हो पॉयंट डिफर करपाचो, हो पॉयंट रिजेक्ट करपाचो. हें पयलेंच ठरवून आसता. ओके, सो पयलीं प्रॅक्टीस आसता, रिहर्सल रिहर्सल आसता आनी ते फक्त कॅमेरा मुखार प्रेसा मुखार ते दाखयतात कोण हेजेर एगेन्स्ट उलयता, कोण तेजेर एगेन्स्ट उलयता, पूण फायनली एंड रिजल्ट आतां जेन्ना इतली डिस्कशन जाता जाल्यार एक लायनीचेर काबार जाता. सारकें समजलें? सो हें सांगपा लागल्यार सो रॉंग डिसिजन जाता तेन्ना इवन आमचो आमदाराचेर हें आसता. कित्याक तांकां आपले जे कावन्सिलर्स आसा तांकां तोंड उगडपाक फ्रिडम ना, आपलें ओन कितें मांडपाक तांकां हें आसना. आमचे कडेन उलयतात प्रायवेटली, समजलें? ते इतली भिता केन्ना फोनार उलोवपाक, आमचो फोन टॅप जालो आहा म्हण सांगता ते आमकां. आय कांट इमेजिन दीस. So much of fear they are reeling under. So this is quite an eye-opener, audience. You heard it, right? Okay, Savio Bab, आनीक तुका कितें मेसेज वा दिवची आसा आमच्या मोडगोंकारांक, people of your constituency? आमकां एक सामकें तुमच्या चॅनलांतल्यान कळकळेची सामकी एक विनंती करपाची आहा म्हणल्यार की तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज जागयात. पळयात ही जी प्रॉब्लम्स आसा फाटली 30 वर्सां हातूंतल्यान इल्लोसो पूण बदलाव येयलो जाल्यार तीच प्रॉब्लमां वयल्यान बरें इल्लेशे इम्प्रुवमेंट जावचो तर ती आनीकूय वर्स जाता. सो हें तुमचें कशें प्रमाण चिंतपा जाय की हें कितले तेंप आमी सोंसून घेतले, कित्याक आजच्या दिसा पासून इतली हें परिस्थिती वायट जाल्ली आसा. हें परतून हें करपाक एक चेंज करपाक भरपूर एफर्ट घालपाक पडटलो. आमचे जे रस्ते रुवन जायत ना अशीर जातात, गार्बेज तुका अशे तशे पडलेले दिसता, समजला? गटर्स बांदता, सिवरेज ओवरफ्लो जाता. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा कांयच ना मडगांव, कांयच म्हळ्यार कांयच ना. एक ग्रावंड बरो भशेन ना भुरग्यांक खेळटा जाल्यार. आज तूं विलेजीन वच, प्रत्येक पंच एक विलेजीन 4-4, 5-5 पंचायत आसात. प्रत्येक पंचायतान एक ग्रावंड आसतलो बरो भुरग्यांक खेळपाक, पूण हांगा तसलें कांयच ना. इनफॅक्ट कितें ओपन स्पेस आस देखून जाल्यार ती खंयच्यान केन्ना कन्वर्ट जाता आनी थंय बिल्डींग येता. समजलें? सो भुरग्यांक खेळपाक म्हणजे हें आसना आनी मागीर रस्त्यार खेळपाक पडटा, पळयता आमी भुरग्यांक तशें. सो तसलें हें ना. सो हें सगळें आमकां चिंतपा पडटा, नियाळ करपा जाय आमी मडगांवकारान सगळ्यांनी की हें आमी अशेंच चलोवपा दितले काय खंय तरी बदलाव हाडटले. सो हो आमकां आमची मेसेज आमकां मडगांवकारांक दिवपा जाय. सावी बाब, तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. पिकल चोवार तुमी आयले, तुजे मन उक्तेपणी तुवें सगळे प्रश्न म्हजे आन्सर केले, जबाब दिलो. मडगांवकारांक जे गैरसमज आसलो, दुबाव कितें आसलो तुमचे मतीन तेवूय ताणें क्लियर केलें. सो तुका चड आनी चड देव बरें करूं. And I wish you all the best for your future, for the good work that you are doing. Carry on doing your good work. तुमकांय चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचो चॅनल जाता ते चॅनला थ्रू लोकांक हेच भाशेन हें मेळूं अशें म्हणटा. So, as a token of our love and appreciation for having come on our Pickle Tickle Chat show, I'd like to present to you a pickly tickly memento. Thank you. So, yes. So, मेळचे फुडल्या एपिसोडान. Till then, I wish you good luck, good health, and a big God bless. Mwah!